नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. आसगांव घर मोडपाच्या कांडांत मुखेल सूत्रधार आरोपी पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामिनात क्रायम ब्रांचीचो कोर्टांत विरोध. पूजाच त्या सुवातेची मालक. घर मोडपाचें कारस्थान तिचे वरवीं जालां. पूजान 2 समन्स चुकयल्यात. ती चवकशेक हाजीर रावना म्हूण तिची कस्टडींत चवकशी जाय म्हूण क्रायम ब्रांचीचो आर्ग्युमेंट. पूजाचो आदवोगाद म्हणटा सध्या अटक नाका. आसगावच्या घर मोडपाच्या कांडात आरोपी पूजा शर्माचो अटकपूर्व जामीन अर्ज बुधवारा सुनावणेक आयलो. क्रायम ब्रांचीचो से खूब व्हडलो आसा तो वाचूंक वेळ जाय म्हूण शर्माच्या वकिलान कोर्टाक सांगले. पूजा शर्माक अटक करची न्ही, अंतरीम थाकाय दिवची म्हूण मागणी. सुनावणी शुक्रारा दवरल्या. Matter has been listed day after tomorrow in the afternoon. In the meantime, we had claimed protection by way of interim bail. The court observed that interim bail is implied when the notice is issued. Sir, why matter is adjourned? You have sought adjournment. Because they filed a big reply now alleging against my client. So it has demonstrated that she is innocent. Sir, what is your say regarding that allegations leveled against your... Absolutely false. I have nothing to do with this. But I am just brought in. But she is owner of the land. Yes, owner. Possibly somebody had in between created a problem. He wanted to remove it. And I being the owner, I have paid 1 crore, some 14 or 60 lakhs something. पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामिनाक क्रायम ब्रांचीन विरोध केला. क्रायम ब्रांचीन आपलो से दिलो. गुन्यांव जाला थंयच्यान अटक चुकोवंक पूजा शर्मा गायब आशिल्ली. चवकशेत पूजा शर्माचे सहकार्य ना. तिका धाडिल्ले 2 समन्साचोय अनादर जाला. पुराय प्रकरणात तीच किंगपीन आशिल्ल्यान कस्टडीत चवकशी गरजेची. पूजाच ते सुवातीची मालक. घर मोडपाचे कारस्थान तिचे वरवींच जाला म्हूण क्रायम ब्रांच म्हणटा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. प्रवाह समितीचो म्हादय इन्स्पेक्शनाचो शेड्यूल बदल्लो. पयलीं 4 जुलयाक महाराष्ट्रांत पळोवणी करपाची आशिल्ली. आतां आज सावन गोंयच्या वाठारांत आदीं पळोवणी जातली. उपरांत महाराष्ट्र, कर्नाटकांत. प्रवाहाच्या वांगडी गोंयांत पावले. पणजे सावन टीम इन्स्पेक्शनाक आज भायर सरता. प्रवाहाची पयली बसका गोंयांत जाल्ली. दुसरी 8 जुलयाक कर्नाटकांत. प्रवाहाच्या पहिल्या बसकेत थारिल्ल्या प्रमाण 3 राज्यांनी म्हादय बेसिनाची पळोवणी करतले. प्रवाहाच्या वांगड्यांची टीम गोंयांत पावली. 4 तारखेक महाराष्ट्रा सावन पळोवणी करपाचे आसले मात आतां गोंया सावन. पणजे सावन प्रवाहाची टीम बुधवारा इन्स्पेक्शनाक भायर सरता. टीम पयली वाळवंटी वतली. उपरांत हणजुणे धरण उस्ते वचून म्हादयच्या प्रवाहाची पळोवणी जातली. त्या उपरांत गांजे, सारमानस आनी ओपा वाठारांत पळोवणी जातली. गोंयची पळोवणी केल्या उपरांत महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांत इन्स्पेक्शन जातले. 8 जुलयाक प्रवाहाची दुसरी बसका कर्नाटकांत दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. उत्तर प्रदेशाच्या हाथरसांत भोले बाबाच्या सत्संगातले चेंगराचेंगरीची चवकशी करूंक मुख्यमंत्री योगीन न्यायालयीन चवकशीची ऑर्डर दिल्या. घडणुकेत 121 वयर भावीक सोंपले. 30 जखमी. बाबाच्या पांयाचो धुल्ल कपलाक लावंक चेंगराचेंगरी. धुल्ल कपलाक लायात बरें जातलें म्हणपी बाबाच गायब. FIRांत आयोजकांचें नांव, बाबाचें नांव ना. घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही FIR यहाँ पे दर्ज हो चुकी है. इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है. इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है. अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है. इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे. और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इनके
बारे में एक सुझाव और एक SOP उनके माध्यम से बनाई जा सके। कुठ्ठाळे बांदकाम सुरू आशिल्ले सुवातेर राती खून, लिओनेल पिंकू लोबोक तकलेर शिमिटाचो ब्लॉक घालून मारला म्हणून दुबाव। वेर्णाच्या पुलिसांनी दुबावीत ताचोच वांगडी आलेक्स कुतिनोक धरलो। सोऱ्यावेल्यान वाद जाल्ल्यान खून म्हूण मुळाव्या पुलीस चौकशेंतल्यान स्पश्ट जालां। दक्षिण गोंय SP सुनीता सावंत मिडिया कडेन उलयली। पयलो तो शिमटाचो ब्लॉक म्हाका दिसता तेणें तकलेर मारून तकली आखी ताची फुटल्या। असलो मर्डर हांगासर जावपाक जायना। न्यू कन्स्ट्रक्शन आहा तितून जाता। हें कित्याक अशें जालें आनी कशें जालें इन्क्वायरी जावपाक जाय। आनी हांगासर म्हाका सांगता मोटरसायकल बी आसा, ही मोटरसायकल नोट करा दाखयता। बात कर रहा था, वो आदमी आया, पेट्रोल है, हम बोला पेट्रोल नहीं है, इतना बोल के चला गया। दवाई खा के आया, इधर है, बाद वो गाड़ी लगी इधर रखा। बाद में क्या हुआ, बोला रिपेयरिंग करने का है। ओपन असता किती साइड हाय ओपन कोण येलो कितें काय खबर ना। CCTV कॅमेरा बी आहा, CCTV आहा, आमचे कितें कळा मेळ्ळा बी तेजेर मातशें कितें दाखयता। What we found was the dead body of this Pinku lying in the pool of blood, having head injuries, a crack, complete crack on this thing, and a block of cement block by the side of his body. Blood splashed everywhere and total smashed. We came to know that this deceased and others used to sit over there drinking, consuming alcohol heavily, and used to sleep there. Alex Coutinho, son of Xavier Francis Coutinho, he is also aged 34 years, of Madan Kortali. Around a week back, they had a brawl over drinks, wherein he was given he had taken a full bottle of drinks. They had both consumed drinks. So this Alex was very much annoyed and he was waiting for an opportunity. Now, having consumed alcohol yesterday around 7 o'clock, he found the victim Pinku sleeping in the under construction site, and he was also drunk. This Alex also was drunk. In a fit of anger, he took the block of a cement and hit it on his head, causing his death on the spot. मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत बीजेपीत आयल्या उपरांत बीजेपीचे मूळ कार्यकर्ते खंय किकोंत। दिगंबरा बरोबर पक्षांत आयिल्ल्यांक खंय चड मान, तांची उठबस चड। मडगांव बीजेपी मंडळ जनरल सेक्रेटरी केतन कुडतरकाराचो आरोप। केतन कुडतरकार आनी बरोबर मडगांवची नगरसेवक सुशांता कुडतरकारांनी पक्ष सोडलो। मडगांव मंडळाचो भारतीय जनता पार्टीचो मडगांव मंडळाचो जनरल सेक्रेटरी आशिल्लो आनी ते कावन्सिलर म्हणून आशिल्ले। तेन्ना हांवें आज पक्षांतल्यान रेजिग्नेशन दिल्लें आसा आनी ताणें जे पळय आमी सपोर्ट केल्लो म्हणजे ते पक्षा तर्फे सपोर्टेड बाय पक्ष अशें म्हणून आशिल्लें, तेन्ना ताणें ते हाजो राजिनामो दिल्लो आसा। आमी कितें चार कडेन पक्ष भोंवून 5वें हांगा उडी मारून 6वें आनी खंय वचपी तसलें आमी करूं ना। आनी तसल्यातलो म्हाजो हेंय ना की तुमी सगळे म्हाका वळखतात। बाब दिगंबर कामत हो भारतीय जनता पार्टीक जॉयन जालो। जे प्रॉमिनंट बीजेपी मेंबर्स आसात, जे पळय इतले वर्सां बीजेपी खातीर काम केलें, त्या कार्यकर्त्याक कोण तरी असो तसो ह्या पार्टींतल्यान माकडोळीक ते पार्टींतल्यान माकडोळी मारून एकदां येता। जे पळय मेन जे पळय कोण कोण कार्यकर्ते आसा तांकां सायडलायन करता, तांची कामां आसा ती आडोवन दवरता। तांचे जे पळय जे कार्यकर्ते आतां जॉयन जाल्यात कळ्ळें न्ही, तांकां पयलीं प्रिफरन्स मेळटा। सो हें जाता आसतना आमी खूबदां वयरूय कळयलें की हाका भागाक समज न्याय मेळना, लोकांच्या विशयाक समज न्याय मेळना जाल्यार म्हाका ती सत्तेची गरज ना, हांव ऑपोजिशनान बसून तांचे विशय काडपाक शकता। पूण हे हांगाच न्ही, ह्या गोंयभर सेम पोजिशन आसा। म्हापशा अंसाभाटांत विलियम डिसोजा म्हणटा ताची बॉडी तो रावतालो त्या फ्लॅटार कुशिल्ल्या अवस्थेंत सापडल्या। ताची पिराय 62। तो फामाद ड्रमर। फाटले कितलेच दीस ताचे दार उक्तें करिना म्हणून कोणे तरी खंय पुलिशेच्या कानार घालें। पुलीस आनी फायर ब्रिगेडीच्या जवानांनी फ्लॅट उक्तो करून बॉडी भायर काडली। तपास चल्ला।
रातचे एक जावन 25 मिनटांनी रातचे कॉल येयले की एक डोर लॉक जाला हिंगा म्हापसा पोलीस स्टेशन. मागीर आमी आमचो टर्नआउट केलो इमिडिएटली इथे ड्युटीक येवन आनी आमी थंय वचून स्पॉटाचेर पावले पयला तर डोर लॉक आसा. मागीर आमी आमच्या डोर लॉकाच्या टुल्सान घेवन ओपन करून पयला भितर एक डिकम्पोज बॉडी आसली ती कितें 10 दीस कितें जाल्ली काय बॉडी जावन आमकां मागीर बॉडी आमी ते हँडेड आमच्या म्हापसा पुलीस स्टेशन PSI कडेन उत्कंठ नायका कडेन दिले आमी हँडेड केले आनी मागीर आमी रिटर्न बॅक आमच्या स्टेशनार येयले. बॉडी कोणाची ती नांव बी कितें कळ्ळां? बॉडीचें नांव ते विलम डिसोजा म्हणून कोण विलम डिसोजा. ओके. तेजे फ्रेंडान आमकां कितें केलें त्या फ्रेंडान तेजे पुलीस पणजी म्हापसा पुलीस स्टेशनाक कंप्लेंट दिली कितें तो ओपन करना म्हणून डोर दिवपाय. महाराष्ट्रात झिका व्हायरसाच्यो केशी सापडल्या उपरांत सगळ्या राज्यांक अलर्ट. बुधवारा केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान एडवायझरी जारी केली. गुरुवार बायलांचें वैजकी निरीक्षण करचें. झिका जळारांनी पातळटा. शाळा कॉलेजी निवासी वसणुको कार्यालयांनी जळारां वाडूंक दिवची न्ही म्हूण एडवायझरींत निर्देश. पणजे पुलिसेन 24 वरां भितर मिरामारची घरफोडी क्रॅक केली. 1 जुलयाक मिरामार आर्मी अधिकाऱ्याचें घर फोडून सुमार 12 लाखांचे भांगर आनी कॅश फारायल्ली. पणजे पुलिसेन अरमान खान आनी पवन गौड म्हणटा त्या दोगांक धरल्यात. अरमान खान खांपो चोर. देशभरांत 25 चोरयेच्या प्रकरणांनी सामील. घरफोडी करपी गँगाचो फुडारी. एक बहुत अच्छा पैंजिम पुलिस स्टेशन ने एक ज्वेलरी जो चोरी हुई थी उसका एक केस वर्कआउट किया था और उसके अंदर करीब 12 लाख की ज्वेलरी रिकवर की है. और इसी तरीके से जो पैंजिम पुलिस स्टेशन का जो फोकस है ऑन ये जो घर तोड़ के चोरी कर रहे हैं इस पे कॉन्टीन्यूस चल रहा है और इसके अंदर एक मेजर इनको सक्सेस मिला है. 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है. एक का नाम है मिस्टर अरमान. ये उम्र इनकी 33 साल है. रहने वाला ही इज़ फ्रॉम गोकुलपुरी दिल्ली. और दूसरा मिस्टर पवन 22 साल उम्र है. ये रहने वाले महाराष्ट्र के हैं और इन दोनों को अरेस्ट किया गया है. और इनके पास से हमें स्टोलन प्रॉपर्टी मिली है और सामान भी मिला है इस प्रकार का. ये नहीं है एग्जैक्टली लेकिन इस तरीके का जिससे कि ये ताला तोड़ के घरों के अंदर चोरी करते थे. इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो बताने वाली वो ये है कि ये अरमान खान के ऊपर ऑलरेडी 10 मुकदमे हैं. इसमें ये केसेस मुंबई के हैं, बेंगलोर के हैं और दिल्ली के हैं. इसके अलावा इसका ये कहना है कि जो हमारी इनिशियल इंटेरोगेशन में निकल के आया है कि करीब टोटल 25 केसेस इसके ऊपर हैं. उसकी बाकी डिटेल्स हम निकलवा रहे हैं. और जो दूसरा पवन है उसके ऊपर 2 रॉबरी के केसेस हैं, दोनों थाने के हैं. शिरगांव बंद आशिल्ल्या बंगल्याचे दार फोडून शॉवर, पितळीचे नळ, कपडे, शोपीस चोरले. 2 लाखांचो माल फारायला म्हणून घरचे लोक सांगतात. भांगर वा कॅश चोरांच्या हातांक लागिल्ली ना. फामील UK रावताली. बंगलो खंय बंदच आशिल्लो. बंगल्याचें दार फोडून चोरी जाल्या म्हूण मंगळारा नजरेक आयलें. पुलीस तपास चल्ला. गोंयांत आमी हालीं पळयता की चोरयांच्यो घटना खूब घडत आसा आनी आयज आमी सद्या आहा ते म्हणल्यार शिरगांव हे सांत आंद्रे मतदारसंघांतलो शिरगांव हो गांव. आनी ह्या गांवांत पळयत जाल्यार चडशे लोक फॉरेनाक आसता आनी चडशे घरां हांगासर भरूच आसता. 1 तारखेक एक आक्षी कृष्ण कंप्लेंट आयिल्ली की शिरगांव ह्या गांवांत हांगासर एक घर फोडलें आनी चोरी जाली म्हणून. ताच्या उपरांत 1 जुलयाक आक्षी पुलीस स्टेशनाचे पुलीस ऑफिसरान जेवण इन्स्पेक्शन केलें आनी तांकां कळ्ळें की भितर मेन डोर फोडलेले आसले. ताच्या उपरांत बाथरुमांतले वॉशर चोरी जाल्ले आसा. भितरली कबड आसा ती ओपन केलेली अशे तरेन. आनी जे सगळे डॅमेज जाला ते पळयत जाल्यार तेंच्यांनी हे केला ते 2 लाखाचे लॉस जाला अशें दिसता. आनी आमी हांगासर लोकां कडेन विचारपूस केली. ते म्हणटा की हांगासर चडशे लोक फॉरेनाक कामाक आसता आनी चडशे बंगले हांगासरले बंगल्यान कोणूच रावना. ताका लागून खुबश्यो चोरी जाता. बट ते जेन्ना फॉरेनच्यान लोक येता हांगा घरा आपल्या तेन्ना ते तेंचे दिश्टी पडटा अशेंय लोकांनी आमकां सांगलें आसा. सो हातून कितले सत्य आहा तें आमकां खबर ना बट अशेय लोक उलयता. सो ह्या शिरगांव गांवांत चडशे लोक फॉरेनाक आसल्या कारणान हांगासर सगळे बंगले बंद आसता आनी हेजोच फायदो घेवन चोऱ्यो जाता असो प्रश्न निर्माण जाता. स्टुडंटा खातीर शिरगांवच्यान रुपेश रावत. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया.
प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.